माय गोवा नेटवर्क तुमचे खातीर हाडटा मन कोंकणीचो हो नवो एपिसोड. आयज आमी जमल्यान ओल्ड गोवा हांगासर आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे पोरबेसो मोयार आमी आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आदारून कोंकणी भाशे विशीं आदारून आमी कांय प्रश्न तुमचे खातीर हाडल्यात. हांव मेगन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट तुमचे बरोबर आसतलेंच. क्रिस्तांव समाजान कांय उतरावळ्यो ह्यो घोळटात जांचे विशीं आमकां खबर आसना. तर चला लोकां बरोबर आयज चर्चा करुया आनी ह्या उतरावळी विशीं जाणून घेवया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. सेंट फ्रांसीस झेवियर लोकांक एकठांय करताले, भुरग्यांक एकठांय करताले. ते कितें वाजोवन एकठांय करताले? रेबेक, गिटार वाजवता. गिटार वाजयतालो. ट्रम्पेट, वायोलिन. You just translated Rebek. Violin. Okay. Piano. Piano. Y'all are just shooting. Not simply giving any guesses because I don't know. Kapin. Correct answer. तुमचे नाव? Alvito Fernandez. Alvito, you are the first person to give answer on the spot. आणि कापीण म्हणून सारकी जाप दिली तुवें. कित्याक खूब जाणांक खबर ना की कापीण म्हणून. ओके, सो कापीण म्हणल्यार कितें? कापीण म्हणल्यार बेल टायप. ओके, आमचे इगोचेन बी गांठ आसता, सो ताका कापीण म्हणटा आमी. ओके, सो कापीण म्हणजे बेलाक कोंकणी उतर कापीण. सेंट फ्रांसीस झेवियर लोकांक एकठांय करून तांकां कितें शिकयतालो? जेजूची उतरां, जेजूची मॅसेजीस, बायबल मॅसेजीस करेक्ट. ची वडोवक दितालो. The word of God, how to love people. करेक्ट. युनिटी. युनिटी. Yeah, पोवीत पुस्तक and how to love each other. करेक्ट. लोकांक सगळ्यांक एकठांय रावपाक शिकयताले. व्हेरी नायस. आनी ह्या सगळ्याक एका उतरान आमी कितें म्हणटली? युजली मिसाच्या उपरांत आमी कितें तरी भुरग्यांक बीन शिकयतात. दोतोन. एब्सोल्युटली रायट. दोतोन शिकयता. म्हणजे दोतोन म्हणल्यार कितें? देवाचें सगळें हें. एक देवाचें बरें उतर शिकयतात. देवाची खबर सांगतालो आनी पयलें म्हणल्यार तो आमचे बापाय तांकां शिकयतालो आनी तांकां लँग्वेज खबर नासली तर तो कांपीण वाजोवन लोकांक एकठांय करून आमोरेच्या वेळार सकाळचें रातचें जेवणा आदीं मागणें करपाक शिकयता. क्रिस्तांव समाजांत एक रीत आसा. भुरगे जेन्ना जल्मतात तेन्ना ताका आमी कितें दितात? बालतीन. Baptism. व्हेरी गुड. बाल्तीम, बावतीज, बॅप्टिझम. करेक्ट आन्सर. सो बाल्तीम, बावतीज, बॅप्टिझम एक कितें तें? बावतीज म्हणजे इट्स एन सायन फॉर अ क्रिश्चन टू बी अ क्रिश्चन. ओके, म्हणटकूच जेन्ना भुरगो जल्मता तेन्ना ताका कितें करता भुरगो जल्मल्यार? ताका तेलान उदकान न्हावयतात आनी तेलान माखणे घालतात. ओके, आनी हें खंय जाता? मोस्टली इन चर्चीस. ओके, इगोर्जांनी जाता. Basically, it is like a official entry in the Christian community. हाच्या संबंदान आनीक एक प्रश्न आसा. तो म्हणल्यार बावतीज हो एक साक्रामेंट. साक्रामेंट हाका इंग्लिशीन कितें म्हणटा आनी वॉट इज द मिनींग ऑफ साक्रामेंट? Sacrament. करेक्ट. सॅक्रामेंट म्हणटा इंग्लिशीन. आनी साक्रामेंट म्हणल्यार कितें? साक्रामेंट म्हणजे It's kind of like it is a invisible sign of it is a visible sign of an invisible God. it's like a covenant that we do. I mean, we've got different sacraments in Catholic. So one of them is baptism, which is the main one. So as soon as the child is born, it is baptized into Catholic. And then after that you have other sacraments as well which you need to follow. म्हणजे साक्रामेंट म्हणजे कितें तरी सेक्रेड, उमोर, भव्य, दिव्य म्हणटात पळय आमी ते तरेन. ओके, आनी आमचो निमणो प्रश्न जो आसा, सेंट फ्रांसीस झेवियर खंयच्या पंथाचो पाद्री आसलो? विच ऑर्डर डीड सेंट फ्रांसीस झेवियर बिलोंग टू? Loyola. सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयोला. सेंट इग्नेशियस ऑफ लॉयोला. तांणी ताका इन्स्पिरेशन दिल्ली, पूण खंयच्या पंथाची स्थापणूक तांच्यांनी केली? जेजुइटांचो पाद्री आसलो. जेजुईट. करेक्ट, रायट आन्सर. आनी बिसाइड्स जेजुइट एनी अदर ऑर्डर्स दॅट आर देयर इन गोवा? Capuchin. सलेजियन्स. पयले सद्या डायसिजन आसात, मागीर डॉन बॉस्को आसात, कार्मेलाइट्स आसात, कॅपुचिन्स आसात आनी जायते रिडॅम्पट्रिस्ट, रिलिजियस आनी जायते ऑर्डर्स आसात. व्हेरी नायस. सो देव बरें करूं तुमकां. खूब बऱ्यो जापो दिल्यो. टक 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 आमकां चौगांय कडल्यान जापो मेळ्ळ्यो. युजली पीपल डोंट नो आनी तांकां खबर आसना. सो ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल. खूब तुमकां देव बरें करूं.
This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. मन कोंकणीच्या या दुसऱ्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात कोंकणी साहित्याची वळख. ह्या भागांत कविता, कथा, कादंबरी, नाटक सारकेल्या वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांचेर भर घातल्या उपरांत आयज आमी तुमचे खातीर तियात्र हो साहित्य प्रकार हाडला आनी 5 वेंचीक तियात्रिस्तांची नांवां घेवन तांच्यांनी तियात्राच्या मळार कशे तरेन आपलें योगदान दिलां हाचेर भर घातिल्ली आसा. आयज वेंचून काडिल्लो पयलो तियात्रिस्ट जुआ आगोस्तीन फर्नांडीस. तांकां पाय तियात्रिस्ट लेगीत म्हणटात. इटालियन बॉय ह्या कोंकणींतल्या पयल्या तियात्रांत भाग घेवन तांच्यांनी तियात्राच्या मळार आपलें पावल दवरिल्लें. भाटकार, कुणबी चाकी, धोतीचे केस्तांव सारकेले फामाद तियात्र तांच्या नांवार आस्पावतात. वेंचून काडिल्लो दुसरो तियात्रिस्ट आंतोनियो मोरायस. कोंकणींतलो पयलो खेळ तियात्र आंतोनियो मोरायस हांच्यांनी 1956 ह्या वर्सा गोंयचे माचयेर हाडलो आनी खेळ तियात्राक नॉन स्टॉप तियात्र म्हूण नांव लेगीत पडलें. तर खेळ तियात्र म्हणल्यार कितें? पारंपारीक तियात्रांत 6 ते 7 पड्डे असतात, पूण खेळ तियात्र एक लांबदीक कथानक घेवन सादर जाल्लो असता. तिसरे तियात्रिस्ट प्रिन्स जेकब. प्रिन्स जेकब हांचे पुराय नांव मिगेल जेकब कार्मो लुईस फर्नांडीस. तांच्यांनी तियात्र बरयल्यात, बसयल्यात आनी तियात्रांनी भाग लेगीत घेतला. पिंजरे हो तांचो पयलो तियात्र. तांच्या नांवार सुमार 70 तियात्र आस्पावतात. तांचो आनीक एक फामाद तियात्र म्हणल्यार पाद्री, जाचे 350 प्रयोग लेगीत जाल्ले आसात. चवथे तियात्रिस्ट रोसफन्स. रोसफन्स हांच्यांनी तियात्र बरयल्यात, दिग्दर्शीत केल्यात, तशेंच सादर केल्यात. बोलिदान ह्या तियात्रा वरवीं तांच्यांनी तियात्राच्या मळार पावल दवरिल्लें आनी आमचे मोदें जियेता ह्या तियात्रा वरवीं 101 तियात्र तडीक पावयले. हाकाच लागून तांकां द किंग ऑफ सेंचुरी हो मान लाबिल्लो आसा. रोसफन्स ड्रमॅटीक ट्रूप ह्या पंगडा खाल थापोट हो नामनेचो खेळ तियात्र लेगीत तांच्यांनी घडोवन हाडला. पांचवे तियात्रिस्ट तोमाझीन कार्दोजो. तोमाझीन कार्दोजो हांची तियात्राची पुस्तकां छापून आयिल्लीं आसात आनी तांचे 53 तियात्र माचयेर सादर जाल्ले आसात. मोवाळ वीक, समाज सेवा नांवाचे तांचे तियात्र छापील स्वरुपांत मेळटात. तियात्रा खातीर साबार कातारांची तांच्यांनी निर्मणी केल्ली आसा आनी ही कातारां पुस्तक स्वरुपांत गोंयचें दायज ह्या माथाळ्या खाल छापून आयिल्लीं आसात. अशेच तरेन जायत्या तियात्रिस्तांनी आपल्या तियात्रा वरवीं कोंकणीच्या मळार योगदान दिल्लें आसा. तुमची आवडटी तियात्रां आनी तियात्रिस्तांची नांवां आमच्या कमेंट बॉक्सान तुमी घालपाक शकतात. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडांत आनी तो मेरेन कोंकणी शिकुया, स्वताक गिरेस्त करुया आनी सदांच दवरुया मन कोंकणी.